नमस्कार। आज एक स्पेशल टाइप ब्रेकफास्ट रेसिपी घेऊन आयले हांव। हाय प्रोटीन डोसा म्हणून नाव बरी 3 इंग्रेडियंट्स पुरो हे मिगेले मांगेल रेसिपी उपासा दिसारी म्हळ्यार संकष्टी तसल पुरो दिसारी तांदूळ खावचे नातील दिवसू सकाळी भारी यूजफुल जाता ही रेसिपी। असल सिंपल जावन आशिल्ले विंगड विंगड रेसिपी तुमकां मिगेल चॅनलार मेळटा। तूं पुरो जन सब्सक्राइब करका। हे पोळ्याक उडदा दाळी, चण्या दाळी आनी मुगा दाळी 3 नमूने दाळ आसले जाल्यार अंतू मुगा दाळ आनी चण्या दाळी ಒಟ್ಟು ತಿಂಬದು घालका, उडदा दाळी सेपरेट वाटोका। मुगा दाळ आनी चण्या दाळी रात्री तिंबोवन दवरका, एक 5-6 गंटे पुणी तिंबोका। उडदा दाळ तशीची रात्री वाटून फर्मेंट केल्यार ही जाता सेपरेट वाटून ना सकाळी हे वाटूका जाल्यार सुरवें सेपरेट वाटून घेतल्यार जाता, दोन्ही जाता। आता हांव मुगा दाळ आनी चण्या दाळी फूल दीस रात्र तिंबयलेली आसा ती आता हांव लायक कोण वाटून घेता। हाका मस्त उदक घालून पातळ करून जी हद कोण वाटून घेवका न्हय वाटोवका। मिगे लागी उडदा पीठ फ्रिजा भितर आसा, अंदाज 1 कप उडदा पीठ वाटिलें सांगा। हें आतां फस्ट लायक कोण मिक्स करून घेवचें आनी ही चण्या दाळ आनी मुगा दाळ तिंबयलेले आनी तू घालून लायक कोण मिक्स करून घेवका। हो पोळो विंगड विंगड कॉम्बिनेशनार मिगेल माय करता आशिल्लींची उडदा दाळ आनी मुगा दाळ घालून उडीद मुगा पोळ म्हणून उडदा दाळ आनी चण्या दाळ घालून एक टाइप प्लस हे उडदा दाळी मुगा दाळी चण्या दाळी तिन्नी ಒಟ್ಟು घालून एक पोळो तांतू भितर तिन्नीक डिफरेंट टेस्ट बट हो पोळ मात भारी लायक जाता। इता म्हळ्यार मुगा दाळ घाला देखून सॉफ्ट जाता, चण्या दाळ घाला देखून क्रिस्पी जाता। आतां पळय हांव हाका हिंगा उदक आनी मीठ घालें, मिगेल मायन हाका करबेवू आल्लें तर्ण मिरसांग धाडा म्हाका घालचे आशिल्ले, चटणी करून आशिल्ली। जॉयंट फॅमिली एक राश पोरक आशिल्ली बाप तांकां। हांव आतां चटणी करता का आतां पळय कोळ्यांक कायल तापयली हाका मात नारलेलें तेल घाल्यार भारी टेस्टी जाता। कायल तापले कुडले एक दोल पीठ घाल मस्त पातळ करून हदशी पतलाचे आनी धांकून दवरचे। ते धांकून पोळ निकळायलेले व्हिडिओ क्लिपिंग मिगेल मिस जाला। आतां पळय उमटी घालून हाका पास एक अर्द चमचे नारलेलें तेल घालका। हे टायमारच पळय घमक पोरंबोळ येता ते हिंगा उदक आनी नारलेलें तेल ಒಟ್ಟು जातना ह्यो पोळ पळय हाजी कलर पळया भारी चंद एक कलर येता, तशीची क्रिस्पी आनी सॉफ्ट जावन आसता। ह्यो पोळो तुमी पूर जनांनी करून पळोवन तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शनार कमेंट करका। मिगेल न व्हिडिओसाचे नोटिफिकेशन येवका जाल्यार बेल आयकॉन ओतियाची। नमस्कार।